नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. मणिपुरांत सुरू आशिल्ल्या हिंसक घडणुकांच्या फाटभुंयेर आयज संसदेच्या दोनूय सभाघरांत विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ घातिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज पयलीं 2 फावटी आनी मागीर पुराय दिसा खातीर तहकूब करचें पडलें. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत आयज कामकाजाक सुरवात जातकच लोकसभेन काँग्रेस आनी हेर विरोधी वांगड्यांनी मणिपुरांतल्या विशयावेल्यान कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो. विरोधी वांगडी फलक घेवन सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोशणा दिवपाक लागले. त्याच परिस्थितीन सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नोत्तराचें कामकाज सुरू दवरपाचो यत्न केलो, मात विरोधकांचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2.5 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केलें. 2.5 वरांचेर परतून सभाघर सुरू जातकच बोवाळ सुरू आशिल्ल्यान सभापतींनी पुराय दिसा खातीर कामकाज तहकूब केलें. राज्यसभेंत लेगीत हीच परिस्थिती आशिल्ली. अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विरोधकांक शांत करपाचे यत्न केले, मात ते यशस्वी जावंक ना. आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह हांकां अध्यक्षांनी अधिवेशन काळा खातीर निलंबीत करपाचो आदेश दिलो. दनपारां 2.5 वरां उपरांत लोकसभेचें कामकाज सुरू जातकच गृहमंत्री अमित शाह हांणी सभाघरांत निवेदन करपाचो यत्न केलो, मात विरोधकांनी सुरू केल्ली घोशणाबाजीक लागून तांकां आपलें निवेदन पुराय करूंक मेळ्ळें ना. मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है. मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं. मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है. मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए बहुत महत्वपूर्ण है. वाराणसी हांगच्या ज्ञानव्यापी मशिदीन भारतीय पुरातत्व विभागाचे वतीन सुरू जावपी सर्वेक्षणात सर्वोच्च न्यायालयान 2 दिसांची स्थगिती दिल्या. ज्ञानव्यापी मशिदीन जावपी सर्वेक्षणात स्थगिती दिवपाची मागणी मुस्लिम समुदायान सर्वोच्च न्यायालयाकडेन केल्ली. ह्या याचिकेचेर सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या मुखार सुनावणी जाली. सुनावणी केल्या उपरांत मशिदीचे वैज्ञानीक सर्वेक्षण 26 जुलय मेरेन करचे न्हय अशे आदेश न्यायालयान दिल्यात. G20 समूहाच्या भारताच्या यजमानगेखाला आपत्ती जोखीम निर्मूलन कार्यगटाच्या 3ऱ्या बसकेचे पहिले सत्र आयज चेन्नईत सुरू जाला. या बसकेक संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या आपत्ती जोखीम निर्मूलन कार्यसमूहाचे खासा प्रतिनिधी मामी विजुतोरी हांणी मार्गदर्शन केले. समूह गटाचे वांगडी सचिव कमल किशोर हांणी बसकेंत जावपी विशयाची माहिती दिली. This meeting, the third meeting, the Chennai meeting, is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. राज्याचे स्क्रॅपयार्ड धोरण येता त्या 3 म्हयन्यांत निश्चित करतले. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळा कडल्यान भूखंड घेवन तांचे स्क्रॅप यार्डाची वसणूक करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्तकातल्या पहिल्या दिसा विरोधी फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी जाप दिली. मात उपराशिल्ल्या उपप्रश्नाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अदीक माहिती दिली. वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी ड्राफ्ट केली पॉलिसी आणि तिचे काम सुरवात आसा. त्यांनी जो दुसरो प्रश्न विचारलो, इल्लीगल आसात, गेली 20-25 वर्सां जाली इल्लीगल आसा ना म्हणना आमी. पहिले फावटी तेंचेर एक्शन घेवपाक सुरवात जाल्या. पहिले फावटी आमचे आयदर GST डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या तिगांय कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटिसी गेल्या. जितके आता त्यांनी 380 म्हटले पळय न्ही, 380 जाणांक नोटिसी गेल्यो.
म्हणजे GSTच्यो गेल्यो, परत कलेक्टरा कडल्यान गेल्यो, आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्यो. तेच्यानी इल्लिगल यूज. आता हे कोणी केला म्हाका सांग? हे सरकारान करून. हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव 20 वर्सां फाटल्या सरकाराकूय दोश दिना. हे सुरवात जाता आसतना कन्सर्न कम्युनिटीजांनी केलें किंवा कन्सर्न कोण लँड ओनर आहा पळय न्ही, जेंच्यांनी ताका जागा दिता, हांगासल्यान सुरवात जाल्ली आसा. जेंच्यांनी कोणी तरी जागा दिली. मुख्यमंत्री स्पीकर सर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टाइम टू टाइम. हांव म्हणटा ऑफकोर्स त्याच खातीर म्हणटा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हणून तर आमी स्क्रॅपयार्ड आमच्या लक्षात येयल्या उपरांत स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी करपाक त्या खातीर घेतले आमी. आणि त्या खातीर जे इल्लिगल करता ताका नोटिसीस इश्यू सुरवात केल्या. तुवें म्हणटा जे पळय न्ही, रेजिडेन्शियल एरियेन आतां ती पूर्ण सगळीच बंद करपाक जाय. IDC एरियेन ती शिफ्ट जावपाक जाय. IDC तांकां जागा लोकेट करपाक जाय. अदरवायज इंडस्ट्रियल झोन जर प्रायवेट सेक्टरांत लँड आसा इंडस्ट्रियल झोन घेवन तेच्यानी रिसायकलिंग सुरवात करपाक जाय. स्टोर करून दवरपाक न्हू. राज्य सरकारान फलोत्पादन धोरण आपणावन तें चालीक लायलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेती उत्पन्न मालाचेर सरकारी अनुदान दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. येता त्या कांय दिसान उरिल्ल्या लाभार्थ्यांक सबसिडी दितले अशी जाप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटे हांणी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. 85 केसी ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही, ह्यो लेट आयिल्ल्यो, त्या खातीर तेंचे उरल्या. विदीन 2 विकाच्या भितर तांचे पयशे जे आहा ते रिपेमेंट करता आमी. 85 केसीस पर्टिक्युलरली ह्यो आमकां रिसिव्ड एप्लिकेशन लेट जाल्ली तेंची. अच्छा सर, स्पीकर सर हांगा उत्तर दिला फंड एक्झॉस्टेड म्हणून उत्तर दिल्ले स्पीकर सर, म्हणून हो प्रश्न काडलेलो आसा सर. त्या फायनान्शियल इयराचो मागीर लेट आयले न्ही. आतां केसीस मागीर आयल्या त्यो. विधानसभा घरांत जावपी कामाचेर भाश्य करपी आनी आमदारांचेर टिका टिप्पणी करपी लिखाण खासा करून प्रसिद्धी माध्यमांनी करचे न्हय. समाज माध्यमांनी लेगीत अश्यो कमेंट्स केल्यार विशेषाधिकार खाला खर कारवाय जातली अशी स्पश्ट शिटकावणी सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आयज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरा उपरांत तांणी हें निवेदन केलें. सगळ्यांनी ऐका येता. सभागृहाचे सगळे सदस्य, हांव सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयभराच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां. ह्या दिसाक कांय दिसाळ्यांनी, कांय वर्तमानपत्रांनी जे कांय सामाजीक वावुरपी जे लोक आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो कांय संस्था आसा त्यो हांगा सभागृहांत जे कामकाज चलता, सभागृहाच्या कामकाजाचेर सभागृहाच्या सदस्याचेर जे आसा न्ही ती सेटिंग अशा प्रकारचे कॉमेंट्स बरयता. आनी त्यामुळे हांव सांगपाक सोदतां की हे सभागृहाचो आनी आमदाराचो जो विशेष अधिकार आसा ताचो भंग आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या हाका म्हाका दिसता की जे वर्तमानपत्रांतल्यान जे बरोवपी आसात, वर्तमानपत्रां सुद्दां तितलीच जबाबदार आसा. आनी त्यामुळे हांव हाजे फुडें सांगपाक सोदतां की हाजे फुडें जर अशा प्रकारचे वर्तन खंयच्याच एखाद्या समाज वावुरपी तसोच ज्यो संस्था आसा, ज्यो कॉमेंट्स सभागृहाचे चालू आसतना केले आसात जायत न्ही, ताजेर कडक कारवाय जातली अशें हांव निवेदन करपाक सोदतां. झरीवाडा दवर्ली हांगा नव्यान बांदिल्ले खेळा मैदान आनी खेळा संकुलाचे लोकार्पण खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी जालें. ह्या कार्यावळींत थळावे आमदार उल्हास तुयेकार, वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा, जिल्हा पंचायत सदस्य परेश नायक, आदले मंत्री आवर्तन फुर्तादो, सरपंच हेरकुल्लान कुलासो आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. गोंय सरकार दर एक गांवांत खेळा विशयक साधन सुविधा निर्माण करपा खातीर यत्न करता. गोंयभरांतल्यान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे तयार जावचे हो सरकाराचो हेत आसा अशें मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. परफॉर्मन्स हे मस्तकान भितर नासता तर परफॉर्मन्स हे मनगडां भितर दवरपाची आज गरज आसा. हेच त्या ह्या चलयेन आज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणूनच आपल्याक हें आपल्याक तें हे सांगचे पेक्षा आपल्या कडेन जे कितें आसा ते घेवन मुखार वतलो तो खरो खेळगडो मुखार जगा मुखार तयार येतलो. आणि म्हणूनच गोंय सरकाराक सुद्धा अशा तरेचे खेळगडे जावचे. आणि गोंय सरकारान आजपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रान काम करता असताना कांयच कमी दवरलें ना किंवा कांयच कमी केलें ना. हेच्या खेळा आणि युवा खात्याचो मंत्री ह्या नात्यान आज परत एकदा सगळ्या खेळगड्याक हांव सांगपाक सोदतां, तुम्ही द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करात. तुमचे रिवॉर्ड्स आणि तुमकां एवॉर्ड दिवपा खातीर म्हजे सरकार आणि म्हजे खेळ आणि युवा खात्याचे वेव्हार खाते आज तुमच्या बरोबर आसा.
या कार्यावळीन दवर्ली दिकरपाल पंचायतीच्या आजी माजी सरपंचाचो मानेस्तांच्या उस्तुकी भोवमान जालो. फाटले 6-7 दीस गोंयच्या सगळ्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान सगळ्या न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडल्या. उत्तर गोंयच्या तेरेखोल न्हंयेत धोक्याची पातळी हुपल्या. न्हंयेच्या दोनूय वटेंतल्यान सकल भागांनी उदक भरिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सुरक्षिते खातीर जतनाय घेवची अशें कळीत केलां. संपर्का खातीर दूरध्वनी क्रमांक 0236222847 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो अशी सुचोवणी केल्या. आमठाणे धरणाचे उदक लेगीत धोक्याची पातळी हुपून व्हांवपाक लागला. तिळारी धरणाचे उदक सोडिल्ल्यान शापोरा आनी साळ ह्या दोनूय न्हंयांची उदकाची पातळी वाडल्या. कसलोच अनुचित प्रकार जावचो न्हय हे खातीर राज्य प्रशासन सतर्क आसा. तिळारी धरणांतलें उदक सोडिल्ल्यान कारणान साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. साळान रावपी न्हंय देगेच्या लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला. ह्या गजाली कडेन दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटे हांणी आयज विधानसभेत 0 वरांत मुद्दो उपस्थित केल्लो. ताचेर उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी जाप दितना सरकार परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशी जाप दिली. 2021 साळ न्हंयचें उदक म्हणजे शापोरा न्हंयचें उदक खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडिल्ले कारणान आनीक क्लाउड बस्टिंग जाल्लें आनी त्यामुळे थंय पूर आयिल्लो मातसो. यंदा पावस जरी चड पडला फाटले म्हयनेभर आनी चड करून काल 22-23 तारखेक बीन, पूण तरी आसतना पुरा सारकी तशी परिस्थिती ना. कारण काल जे तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमांतल्यान आयतार दीस 23 तारखेक जें उदक सोडलां पळय न्ही इट इज 335 क्युमेक्स ऑफ वॉटर आनीक आज जें सोडलां पळय न्ही उदक तें 250. नॉर्मली पद्दत अशी आसा डॅम फूल जायत करचोच पडटा, हाडचोच पडटा. कारण आमी एकदम जुलय एंडा ऑक्टोबराक ऑगस्टांत आमी डॅमाक उदक दवरता जावपाक शकना. सो खंयचेय डॅम जे आसात पळय न्ही ते थोडें थोडें उदक सांठोवन हाडचें पडटा, म्हणजे हाडचेंच पडटा. आनीक जेन्ना तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही हो जेन्ना 81%, 82% बी असो भरता तेन्ना ताजे वयर डॅमाचेर वयर स्पिलवे जे आसा पळय न्ही ताजेर वयर दरवाजे आसात, 4 दरवाजे आसात. हे दरवाजे ओपनूच आसतात कारण प्रत्येक डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर भरले म्हणटकीर उदक ओवरफ्लो जावंक जाय, चड सांठोवन दवरपाक मेळना. तर 80% अशें जालें ते तिलारी डॅमाचें उदक आसा तें ओवरफ्लो जाता. इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.